दिवसाले सगळीकडे लक्ष्मीपूजनाची उमेद फाकिल्ली असतानाच आयतारा राती एका नगरसेवकान मात प्लास्टिका आड जागृताय केली. प्लास्टिक टाळात आणि सैम राखात असो संदेश दीत नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हांणी बाजारात जागृती करून सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेतले. म्हाका प्लास्टिक नाका असो संदेश बरिल्ल्या कपड्याची पोती गळ्यात घालून नगरसेवक नाटेकार हांणी बाजारांतली दुकानां आनी हेर आस्थापनांनी भोंवून चिरमुऱ्यो एकठांय केल्यो. प्लास्टिकाचो वापर कमी जावचो आनी पर्यावरणाची राखण जावची म्हणून विजयकुमार नाटेकार हांणी ही जनजागृताय केली. हांव ही लक्ष्मीपुजनाक मुद्दम पोरूच्यान भोंवता सगळ्या दुकानांनी. जाल्यार म्हाजे दोन हे आसा, एक तर देवीचें दर्शन घेवन लक्ष्मीचें दर्शन घेवन चिरमुल्यो जमोवप आनी दुसरें हे लोक जे प्लास्टीक पिशवी वापरता तांकां पिशवी वापरूं नाका म्हणून ही पिशवी घेवन भोंवता हांव. म्हाका नाका प्लास्टीक. आनी दुसरी आसा ही स्वस्त भारत म्हणजे अशें लोकांक जागृत करपा खातीर हांव पोरूच्यान हें म्हाजें चालू आसा. आनी हांव आतां चालू सदींच वर्सान वर्स भोंवत रावतलो. नाका नाका प्लास्टीक, आमी प्लास्टीक वापरप, पिशवी वापरप ना, हें पर्यावरणा खातीर धोकादायक म्हणून हांव हें म्हाजें मिशन चालू आसा आनी हें वर्सान वर्स म्हाजें चालू आसतलें. आनी म्हाका दिसता पोरूच्यान खुबशे लोकांनी दिवचले तरी प्लास्टीकच्यो पिशव्यो कमी केल्या म्हणून हांव सगळ्या त्या जे कोणी प्लास्टीक कमी केला तांकां हांव सगळ्या मना पासून त्या लोकांक धन्यवाद म्हणटा. आनी सगळ्यांनी अनुभव हांवें जिवायक सुद्दां पळयलें की खुबश्या लोकांनी जो फोग आसा तो सुद्दां कमी केलो म्हणून हांव त्या भुरग्यांक सुद्दां मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आनी अशेंच तुमी पर्यावरणाचेर लक्ष दियात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.